शकतो बोला। एक 10 दिसा पयलीं आमी आमच्या पेडणे PWD डिपार्टमेंटाक आमी एक पत्रक दिवन आमी कळयल्लें की 10 दिसा भितर जे कितें हे पळय आसा होणे पडल्यात ते खड्डे पडल्यात ते क्लियर करचे आनी ताबडतोब ते सामके परमनंट अशें तेंच्यांनी काम करून ते सामके रस्ते सारके व्यवस्थित करून सोडचे म्हणून अशें आमी तेंचे कडेन मागलेले। 10 दिसा उपरांत ना जाल्यार आमी येवन ऑफिसान घेराव घालतले अशें आमी तांकां शिटकावणी दिल्ली। त्या प्रमाणे आयज आमी हांगासर जमल्यात आनी हे रस्त्यांची परिस्थिती सगळी तुमी सगळे जाण पळयतात की कशी परिस्थिती जाल्ली आसा आनी जे अपघात पळय आसात लोकांक कळना सगळ्यांक खंय उदीक भरला खंय होणे आसात कितें जालां पळय ते उदीक पावसान सगळे होण्यांनी भरता आनी लोक बावडे भितर फसून आयज लोकांचे एक्सिडेंट जातात अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। तेका लागून हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां फाटले सुद्दां आयज चोपड्या भागान होणे व्हडलो होणो थिंगासर आसा। आयज त्या होण्यांक सुद्दां आयज ते मेन जे पळय रोड आसा तेचो फाटल्या 23 म्हाका दिसता ते टेंडर जाल्लें आसा त्या रस्त्याचे पण अजून होणो तो तसोच आसा कित्याक आसा आमी नकळे। पूण आतां ताबडतोब सरकारान आनी ह्या PWD डिपार्टमेंटान आयज हें करचें आयज ताबडतोब हे सगळे रस्ते बुजोवन काडचे अशी आमची मागणी आसा। ना जाल्यार आमी 2 ते 3 दिसां भितर आमी ताका वचून पेडणे घेराव घालतले। आतां सांगपाचें म्हटल्यार सरकारान जी कितें पळय आमची प्री मॉन्सून पळय मिटींग घेतल्या आयज आढावो घेवपाक लागून त्या मिटिंगेचें कितें जालें आयज त्या विशयाचेर कांयच ना सरकाराचें। दुसरी गजाल तेचे उपरांत जे तेंच्यांनी ऑफिसरांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आयज ते ऑफिसर आयज सुशेगाद आसात त्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे थंय कांय काम ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। म्हणून आयज निमाणी आमी शिटकावणी दिता की ह्या 2 दिसां भितर जर ते हयसर क्लियर करिनात जाल्यार आमी वचून पेडणे PWD येता ते बेरस्तार आमी घेराव घालतले।